नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. इस्रोन चंद्रावेलो पयलो व्हिडिओ शेअर केलो. लँडर विक्रमांतल्यान रोवर प्रज्ञान चंद्राचेर देंवतना व्हिडिओ लँडर इमेजर कॅमेरा शूट. हो रोवर फुडले 12 दीस चंद्राचेर भोंवडी मारून थंयच्या वातावरणाची म्हायती दितलो. लँडर मॉड्यूल प्लेलूड्स इला रंभा आनी चास्तेचें काम सुरू. चंद्रयान 2च्या ऑर्बिटरान हाय रेझोल्यूशन कॅमेरात लँडराचे फोटोय कॅप्चर केल्यात. चंद्रयान 3चे यशस्वी लँडिंग करून इतिहास घडोवपी इस्रोन सूर्याच्या अभ्यासा खातीर मिशन आदित्य L1चे लॉन्चिंगाचो दीस जाहीर केलो. 2 सप्टेंबराक श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटरात PSLV रॉकेटा वरवीं लॉन्चिंग. इस्रोच्या म्हणण्या प्रमाण पृथ्वीकडच्यान 15 लाख किलोमीटर अंतरार सूर्याच्या कक्षेत आदित्य L1 पावंक 110 दीस लागतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची दिल्लीत अर्थमंत्री सीतारमणा बरोबर बसका जाली. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयच्या उदरगती विशीं तशेंच गोंयांत जावपा आशिल्ल्या नॅशनल गेम्सा विशीं चर्चा जाली. अर्थमंत्र्यान खंय गोंयाक केंद्राची जाय ती अर्थीक मदत मेळोवन दिवपाचें उतर दिलां. खेळां मंत्री ठाकुरानूय नॅशनल गेम्साक आधार करता म्हणून खंय मुख्यमंत्र्याक सांगलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 3 दिसाच्या गोंय भेटी उपरांत मुख्यमंत्री दिल्लीत पावलो. थंय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणा बरोबर बसका जाली. बसकेत गोंयच्या उदरगती विशीं तशेंच गोंयांत जावपी नॅशनल गेमी विशीं चर्चा जाली. अर्थमंत्री सीतारमणान गोंयाक केंद्र सरकार कडच्यान जाय ती आर्थीक मदत मेळोवन दिवपाचें उतर मुख्यमंत्र्याक दिलां. उपरांत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरा बरोबर मुख्यमंत्र्याची बसका. त्याच्या बरोबर नॅशनल गेम्सा विशीं चर्चा. नॅशनल गेम्स गोंयांत करपाक जाय ती मदत करपाचें ठाकुराचें मुख्यमंत्र्याक आश्वासन. लोकसभा वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्याचे आत्र्या पैऱ्यान केंद्रा कडेन बसका चालूच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोपा आयलो तरी दाबोळी उरतलोच. रक्षामंत्री राजनाथ आनी नागरी उड्डाण मंत्री सिंधियाचें गोंयाक उतर. दाबोळीचो इशू घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, येरादारी मंत्री मोमीन, पर्यटन मंत्री रोहन आनी राज्यसभा खासदार तानावडे मंत्र्याक मेळ्ळे. दाबोळी कन्स्ट्रक्शनाक नौदळाच्या NOCचो इशू रक्षामंत्र्याच्या कानार घालो. नौदळाक खंय 50 मीटर बफर पुरो. मुख्यमंत्री सावंत, येरादारी मंत्री मोमीन, पर्यटन मंत्री रोहन आणि राज्यसभा खासदार सदानंद शेठ तानावडेन दाबोळे विमानतळाच्या विशयाचेर केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियाची आणि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंगाची भेट घेवन दाबोळे विमानतळ चालू उरचो म्हूण परतून आश्वासन घेतले. आमचे ज्योतिरादित्य सिंधिया मेळ्ळे, युनियन मिनिस्टर फॉर सिव्हिल एव्हिएशन, आणि तेका आमी मेळ्ळे तेन्ना तेणे सांगले द क्वेश्चन ऑफ क्लोजर ऑफ डबोलीम डज नॉट एरायज. आय एम गिव्हिंग माय फुलेस्ट मीन्स एश्युरन्स बोथ द एअरपोर्ट्स Dabolim and Mopa will continue. Question of Dabolim being affected does not arise. He will do what is necessary to see that both airports continue. And then sangle it is my airport as this airport authority of India airport. How can I even think of its closure of traffic being reduced and to close that? That question does not arise. And सारखे आमका आश्वासन दिले. थिंगासून आमी माननीय डिफेन्स मिनिस्टर मेळपाक गेले, श्री राजनाथ सिंग जी. तेणे आमकां सांगले जशे दुसरे स्टेटीनूय आहा, गोंयानूय आहा, डिफेन्स म्हूण एअरपोर्ट चलता आणि सिव्हिलियन एअरपोर्ट म्हणून चलता, ते तशेंच चालू उरतले. कोणे सांगला, कोण ही भीती घालता बेश्टे दाबोलीम एअरपोर्ट बंद जाता? प्रश्नूच येना म्हूण. मोविनान नेव्हीचो इशू काढलो. बांदकामांक परवानगी घेतना नेव्ही कडच्यान थळाव्यांची सतावणूक जाता म्हूण रक्षा मंत्र्याच्या नदरेक हाडून दिले. रोखडोच उपाय काडटा म्हूण राजनाथ सिंहाचे उतर. परमिशना नेव्ही लोकांक खूप त्रास करता म्हणून सांगले. NOCच दिना. 5-6 महिने, 1 वर्स, 1.5 वर्सान रिजेक्शन धाडटा. लेटेस्ट एक तेका दाखयलें पत्र येयला, पुलीस व्हेरिफिकेशन हाड म्हूण येता. पुलीस व्हेरिफिकेशन घेवन यो म्हूण. हें कितें? हांवें सांगलें कितें ना कितें नये ते एक म्हणजे एक्सक्यूज सोदता. तेन्ना तेणें सांगलें आपण नेव्हल चीफा आपयता, गरज पडल्यार तुकाय आपयता त्या टायमार, आणि जाता तितले बेगीनचे बेगीन हो इश्यू आपण रिझॉल्व करतात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. दोनापावला एका घरांतल्यान 40 लाखांच्या भांगर आनी 5 लाखांची कॅश चोरयेच्या केशीत गोंय पुलिसेचे स्मार्ट इन्व्हेस्टिगेशन. चोराक पश्चिम बंगालांतल्यान उखल्लो. एसमी दिदीन वाल्सन म्हणटा ही ब्लायंड केस. CCTV आनी इंस्टाग्रामाच्या आधारान चोराक धरलो. आतां मेरेन खंय 40 लाखांची वसुली ताचे कडच्यान जाल्या.
गोंयांत चोरयो जायत आसा. घरां दुकानां फोडपाची प्रकरणां सुरूच. स्मार्ट सिटी पणजेतूय चोरी जातात. 25 दिसा फाटीं दोनापावला भांगार आनी कॅश धरून 45 लाखाची चोरी जाली. गोंय पुलिसेन ह्या प्रकरणात पश्चिम बंगालांतल्यान सुरेदार शेत्री ह्या 31 वर्साच्या तरणाट्याक धरलो. चोर सध्या पुलीस कस्टडीन आसा. चोराक धरपाक पुलिसेन तंत्रज्ञानाचो आधार घेतलो. स्मार्ट सिटी पणजीतल्या पुलिसांचे स्मार्ट इन्व्हेस्टिगेशनाक लागून चोर सापडलो. हो पळयात, तुमकां स्क्रीनीर दिसता तो राजभवना कडलो रस्तो आनी त्या सामसूम रस्त्या वयल्यान सायकलीन वचपी होच तो 45 लाखांची चोरी करपी चोर. पणजेच्यान दोनापावला वतना सीसीटीव्हीत तो कॅप्चर जाला. हो व्हिडिओ चोरी करच्या पयलींचो. आता हो व्हिडिओ पळयात. दोनापावला वाठारांतल्या एका घरांतलो हो व्हिडिओ. तोंडाक मास्क घालून तो तरणाटो चोरी करतना स्पश्ट दिसता. घरांतली सगळी ग्राउंड फ्लोरार न्हिदिल्ली. तीच संद साधून हो पयल्या माळ्यार वचून चोरी करतना दिसता. ह्या व्हिडिओत तो चोरी करून सायकलीन परत पणजे येतना दिश्टी पडटा. तो खेळपाक एका कॅसिनोन गेलो. थंयच्या सीसीटीव्हीन ताचे मुखावळ स्पश्ट दिसता. ह्या फुटेजीचो पुलिसांक तपासा वेळार खंय मोठो आधार जालो. कॅसिनोत खंय तो हरलो. त्या उपरांत त्याने सोमतीच गोंय सोडून मुंबय गाठली. थंय चोरिल्ले भांगार विकले आनी त्या उपरांत ताणें टुराक गेलो. थंयच्यान तो सरळ आपल्या गांवांत पश्चिम बंगालात गेलो. पुलिसांनी ताका सोदूंक वेगळीच आयडिया वापरली. इंस्टाग्रामाचेर चलयेचो फेक अकाउंट केलो. ताच्या कडेन उलवप करून ताका घुस्पायलो आनी संद मेळटाच ताका धरलो. Now the police came up with a very intelligent plan in which we have found out the identity of this person is Nepali and he is of the age 31 years. फिर हमने देखा कि इसका जो नंबर जो ट्रैक यूज किया है, दिस नंबर्स इज लिंक्ड टू वन इंस्टाग्राम अकाउंट एंड फेसबुक अकाउंट. इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट में देयर इज नो अदर नंबर by which we can trace his location, but the Instagram account was active. The police also created a fake Instagram ID of a girl. हमने एक fake ID बनाया लेडी का, in fact a girl का. We took the help of a girl also and we started talking with the person. फिर after 3-4 days of intense chatting, the person revealed his location and person revealed his phone number. Immediately a team was sent to West Bengal. वेस्ट बंगाल में उसको वेस्ट बंगाल पुलिस की हेल्प से हमने उसको अप्रहेंड किया. वहाँ पे उसको पेश किया कोर्ट में. कोर्ट ने हमें ट्रांसिट वारंट दिया. ट्रांसिट वारंट के बाद वी केम हियर. वी प्रेजेंटेड इट बिफोर द कोर्ट हियर वेयर वी गॉट द पीसी. और उसके इंस्टेंस में वी रिकवर्ड सम ऑफ द ज्वेलरी फ्रॉम मुंबई. द केस इज अंडर फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन. प्रुडंटा खातीर ओमकाळ फळारी वांगडा साहिल मांद्रेकार. 2 परीक्षा घेवच्यो म्हणून केंद्रान सांगला खरें, मात ती शिफारस बोर्डान निर्णय घेवपाचो. गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष प्रुडंटा कडेन उलयलो. एखादो भुरगो दुयेंत आसल्यार वा राष्ट्रीय खेळांनी प्रशिक्षणात वांटेकार जाला आसल्यार ताची परीक्षा बुडची न्ही म्हणून ही वेवस्था. एनईपीत 6 म्हयन्यांत एक परीक्षा अशी तरतूद आसा. 2025-26 ती लागू जावंक शकता. कोणाक जर सपोज मार्चाची एग्जाम चुकली आसत, मे बी ऑन मेडिकल ग्राउंड आसतली किंवा तो नॅशनल गेम्साक तो पार्टिसिपेट जाल्लो आसा किंवा ट्रेनिंगेक जाल्लो आसा, तर ताज्या खातीर आनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दवरची म्हणून ती दुसरी एग्जाम आसा. सध्याचे नवीन जे धोरण आसा त्या धोरणात अशी तरतूद आसा की एक तर तुज्यान मार्चाक बसो येता, एप्रिलाक बसो येता किंवा तुज्यान जुनाक बसो येता किंवा जुलैक बसो येता. अशें कितें तरी ते स्वरुपाचे ते धोरण आसा. जे धोरण हे फक्त रिकमेंडेशन आसा, म्हणजे बोर्डान ताचेर विचार विनिमय करून मागीर ताचेर योग्य तो निर्णय घेवचो आसा. म्हणजे सर थोड्या भुरग्यांक अशें दिसता की बाबा एका वर्सान 2 बोर्ड एग्जाम, तशें कांय ना, एकूच आसतली बोर्ड एग्जाम. सध्या तरी हय, म्हाज्या म्हायती प्रमाणे सध्या तरी तसो विचार ना. आसा हे आसा प्रोविजन आसा. प्रोविजन कशें आसा की 6 म्हयन्या खातीर एक एग्जाम, उरलेल्या 6 म्हयन्या खातीर दुसरी एग्जाम अशें, आनी दोनूय मागीर एग्जामीचो कंबायन म्हणटा तो रिपोर्ट करप, अशें एक प्रोविजन आसा ते एनईपी. अजून ताचेर निश्चित अशें कांय ना. हे इज अ रिकमेंडेशन. कदाचित ते 25 किंवा 26 दरम्यान ते लागूंक शकता. शो मस्ट गो ऑन.
मोपा एअरपोर्टा लागसार सनबर्न फेस्टिवल लागीं फायनल. सनबर्न प्रमोटर हरिंदर सिंगाची मुख्यमंत्र्याचो सचिव सरकारी अधिकाऱ्याबरोबर बसका जाली. मोपाचेर सनबर्नाक परवानगी दिवपाचे लागीं थारला म्हणून सरकारी सुत्राकडच्यान प्रुडंटाक कळटा. सनबर्नाचो इश्यू फाटल्या विधानसभेतूय आयिल्लो. दर्यादेगार जावपी सनबर्न आता मोपा विमानतळार जावपाचे लागीं फायनल जाला. सनबर्न प्रमोटर हरिंदर सिंगाची मुख्यमंत्र्याचो सचिव सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबर बसका. मोपाचेर सनबर्न जावपाचो म्हूण बोवाळ विधानसभेतूय जाल्लो. तेन्ना GMR सनबर्न करता आसत जाल्यार तांकां सरकार आडोवंक शकना म्हूण मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्ली. सनबर्न मोपाचेर नाका म्हूण कांय थळाव्यांनी बोवाळ केल्लो. मात GMR सगळे पयस करून सरकार कडेन मान्यतेक पावला. फायनल अप्रुव्हल मेळटकीच सनबर्न मोपाचेर फायनल. 2007 जेन्ना पयले EDM हे सनबर्न हांगा कानोळे स्टार्ट जाले थंयसरल्यान ते शिफ्ट जावन आतां वागातोर शिफ्ट जाले. इतके वर्सां तुमी पळयता आसतले की सनबर्न फेस्टिवल हे वागातोर जाताले. पण आज आमकां न्यूज कळ्ळी की आज CM सेक्रेटरी आनी जे प्रोप्रायटर सनबर्न आनी जे ऑफिशियल लागता ज्या मिटिंगेक ते सगळ्यांनी मिटींग घेतलेली आहे. ते सनबर्न ऑर्गनायझर हरिंदर सिंग तेंच्या वांगडा आज CM सेक्रेटरी मिटींग जाली. तेंच्यांनी ऑलमोस्ट जो पेडण्या एअरपोर्ट एरिया आहा थंयसर सनबर्न शिफ्ट करपाचे तेंच्यांनी आतां पर्यंत 90% तरी सिलेक्शन जाल्ले ह्या प्लेसीचे. तुमी पळोवंक शकता एका सायडीन जी एरिया एअरपोर्टाच्या भायर तुमकां दिसता आसतले थंय सनबर्न येवपाचें हें शक्य जाल्लें आहा. नेक्स्ट मिटिंगेक ऑलमोस्ट फायनल जातले आनी ह्या वर्साचो सनबर्न गोंयान हो मोपा एअरपोर्टाच्या भायर जी पार्किंग एरिया आहा जी एरिया आहा थंयसर हो सनबर्न निश्चित जातलो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. बाणस्तारी ॲक्सिडेंटाच्या केशीत मर्सडिसाची पात्रांव मेघना सावड्डेकाराकूय अटकपूर्व जामीन. मेघनाचें क्रिटिकल ऑपरेशन जालां. तिका रेग्युलर मेडिकल ट्रिटमेंट लागता. त्या खातीर अटकपूर्व जामीन जाय म्हणून रजाव. कोर्ट म्हणटा मेघनाचो खंय गुन्यांवांत कसलोच वांटो दिसना. मेघनाचो घोव परेशाकूय जामीन मेळ्ळा. तोच गाडी चलयतालो म्हणून क्रायम ब्रांच सांगता. बाणस्तारी ॲक्सिडेंटाचे केसीन मर्सडीसची पात्रांव मेघना परेश शिनाई सावर्डेकाराक अटकपूर्व जामीन मंजूर. मेघनाचे सिरियस ऑपरेशन जालां. तेका रेग्युलर मेडिकल ट्रिटमेंटाची गरज आसा. कस्टडीन आसतना ट्रिटमेंटाक कळाव जाल्यार तिच्या जिवाक बरे वायट जावंक शकता म्हणून तिच्या आदोगादाचेर रजाव. मेघनाचो घोव परेशाकूय जामीन मेळ्ळा. तोच गाडी चलयतालो म्हणून क्रायम ब्रांचीन कोर्टाक सांगला. मेघनाचो गुन्यांवांत खंय वांटो दिसना म्हणून कोर्ट म्हणटा. ह्या प्रकरणात संद असतानाय पुलिशेन तिच्या आड कांयच दिवना म्हणून कोर्टाचे निरीक्षण. आणि JMC कोर्टान जी परेश सिनाई सावर्डेकर हाची बायल जी आसा मेघना सिनाई सावर्डेकर हिका बेल ग्रांट केल्ली आसा ऑन मेडिकल ग्रावंड्साचेर. आनी म्हाका दिसता आतां हाच्या पयलीं परेशाक बेल ग्रांट जाल्ली आनी तेच्या उपरांत तेच्या बायलेक मेघना हिका बेल ग्रांट जाल्ली आसा आयज. आनी बेलीची ऑर्डर आसा तितूर मेन्शन केल्लें आसा की मेघना सावर्डेकर खंयच एब्सकॉंडिंग जावपाक शकना जेन्ना ती केन्नाय पुलिसांनी आपयली जाल्यार ती प्रोड्यूस जावपाक रेडी आसा म्हणून कोर्टाच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मांद्र्यां दर्यांत बुडटल्या 12 ते 14 वर्सांच्या 2 फ्रेंच भुरग्यांक दृश्टी लायफगार्डांनी साल्वार केले. ल्हारांचो अदमान नाशिल्ल्यान ते उदकांत ओडले. लायफगार्डाच्या नजरेक आयिल्ल्यान साल्वार. म्हयनोभर गोंय भोवंक आयिल्ले फ्रेंच फामिलींतले हे भुरगे खंय थंय सदांच न्हावंक येताले. दर्यांत देवनाकात म्हणून सायनबोर्ड मारूनय खंय ट्युरिस्ट दुर्लक्ष आनी मस्ती करतात. फॉरेनर आमी लायफगार्डान विसल मारली, विसला आयकना. त्याच्या उपरांत मागीर तो स्विमर म्हणून तांकां आदी 2 दिसा तांकां वॉर्निंग दिल्ली. वॉर्निंग दिवन ते आयकना आनी त्या दिसा ते परत उदकांत गेले. आनी सद्या वॉटर करंट सद्या स्ट्रॉंग आहा. बरोबर. आनी ते वडल्या उपरांत मागीर ते आमचे लायफगार्ड आश्व्याचो एक फर्स्ट पॉयंट वयलो एक लायफ सेवर आनी मांद्र्याचे 2 जाण देवले तांकां सेफ केले. आमी मांद्र्याची जस्की घातली, सेफ करून हाडल्या. ओके. मागीर ते वॉर्निंग दिली, वॉर्निंग दिवन ते आयकना. वॉर्निंग कितली पावट दिले तरी ते आयकना. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल बाळगी. रेल्वेन जमीन संपादन करिनासतना डबल ट्रॅकिंगाचें काम सुरू केलां. काम बेकायदेशीर म्हणून थळाव्यांचो बोवाळ. रेल्वे कडेन जमनीची मालकी ना. हायकोर्टात केस चल्ल्या. तरी आसतना रेल्वे खंयच्या आदारार काम करता काय म्हणून थळाव्यांचो प्रस्न. रेल्वे जमीन दियात म्हणून मामलेदारान खंय नोटीस काडिल्ली. दिवचे ना म्हणून लोक ठाम. The villagers of Pale and Izosi were called, giving them a notice 2 days prior, saying that their possession will be taken by the railway and if they have any objection to come and appear before the court. However, in the notices there's nothing specific written
about who's getting how much property. Nothing, no demarcation has been done of those properties. The railway has, without taking possession of the land, has already started and is already continuing with illegal construction in the village, which is completely illegal. Around 150 to 200 villagers have come to this place as they've been called on a notice which doesn't state anything clearly, but is only asking for land. It's already taken up in the High Court, and the matter is going on, and if needed, we'll be also going to the appellate authority, the higher authority. Villagers opposed. No one is willing to give their land to the possession of the railway. आयज आमकां एक 3-4 दीस जाले की नोटीस इश्यू केल्या फ्रॉम द मामलतदार टू मीट अप विथ द मामलतदार टू हँड ओवर पोजेशन ऑफ सर्टन सर्वे नंबर्स. ओके, सो लोक मातशे उत्सामोड जालो. एक वटेन स्कील डेव्हलपमेंटाच्यो सरकाराच्यो काणयो, ते वटेन ITIचो रिजल्ट अजून आयिल्लो ना. 28 ऑगस्टाक पॉलिटेक्निकाच्या एडमिशनाचो निमाणो रावंड. ITIचो रिजल्ट 29 तारखेक. वर्स बुडटले म्हूण हुस्को. स्कील डेव्हलपमेंट संचालकान DTEक सांगून एडमिशनां 31 ऑगस्ट मेरेन धुकल्ल्यात. ITI SCVTचो रिजल्ट येवंक ना म्हणून पॉलिटेक्निकच्या एडमिशनाक रावल्ल्या भुरग्यांक आनी त्यांच्या पेरंट्सांक ह्या गजालीचो त्रास जालो. हे प्रकरण स्कील डेव्हलपमेंट डायरेक्टरा कडेन पावले. जे भुरगे आता ITI करता 2 years डिप्लोमा, तांकां एडमिशनाक आमकां हे मेळटा, मीन्स चान्स मेळटा पॉलिटेक्निकान घेवपाक. वेदर दे कॅन गो फॉर 2 years डिप्लोमा स्ट्रेट अवे जॉयनिंग 2 years सेकंड इयराक जॉइन जावपाक. ओके, दे कॅन स्कीप फॉर 1 year आफ्टर 2 years. बट आतां इश्यू कितें जाला, 28क आतां 3rd राउंड जाले, आतां 28क 4th राउंड आहा. एंड आवर DTE डिपार्टमेंट प्लस पॉलिटेक्निक दे आर रेडी टू टेक आवर स्टुडंट्स फॉर सेकंड इयर. बट स्कील श्रम शेती भवनान आमी हांगा आसले आतां विचारपाक. तेंचो रिजल्ट आहा तो आतां पब्लीश जावंक ना. विदीन 4 days तेंच्यांनी डिक्लेअर करले. बाय म्हणल्यार 28क हांगा लास्ट राउंड आहा DTEन, आनी हेंचो रिजल्ट जालो बाय थर्सडे ऑर फ्रायडे. बेश्टी 4 दिसाक लागून भुरग्यांचे 1 year वेस्ट जाता. तेच आमकां इश्यू जाता. आनी ऑल द पेरंट्स आर कमिंग एंड आस्किंग फॉर द रिजल्ट इट्स. ते एटलीस्ट 28क दवरला न्हू, एटलीस्ट 1 week फॉरवर्ड करा. 1 week डेट आहा न्हू, ते पब्लीश आतां फुडें करा. सुत्रा कडच्यान कळटा त्या अनुसार स्कील डेव्हलपमेंट डायरेक्टरान DTEक लेटर केल्लेलें आसा. लेटर अशें केल्लें आहा की जी एडमिशन डेट 28 तारखेक आसली ती 31 तारखेक आतां ठरयल्लेली आसा. SCVTचो रिजल्ट तो 28 ऑगस्ट म्हटल्यार सोमार ह्या दिसा जातलो. प्रुडंटा खातीर सायल मंदिर. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.